हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी हाय सगळी? हॅलो गायज, कशी हाय सगळी? बरी हाय? जेवली, हायली, पिली, उठवली? आज आम्ही अनेक रेसिपी घेऊन येत आहे तुमच्या मुखार अनेक रेसिपी. आता आमचे मोनिका मोची बायल आणि तेणे म्हाका काम दिला लसण सोलपाचें. फकत शूटिंग काटून लसण पयलीं सोलून शूटिंग जाय म्हणटकच मागीर लसण सोलू पडला. सो आतां तेणें म्हाका सांगितलां लसण सोल आनी मागीर रेसिपी दाखयत. सो रेसिपीचें तें सगळें सांगतलें. आतां मातशें लसण सोलगिता. तूं येताय सोलूंक? आं, लसण सोलून दी खंय म्हाका मातशें. सो आतां तें सोलून दिसलें आमकां आनी मागीर कितलो बरो सगळीं बरें आहाय न्हू? हय, जालें तें. आनी 2 दीस जाले वयता मागीर थंय बोटीचेर वयता. थिंगसर मागीर काडटलो कितें मेळटा तें. हय, तशें थोडे थोडे मागीर क्लिप काडटा म्हगेले तिंगाचे बोटी वयले. हय, आनी 2 दीस जाले. 6 तारखेर फ्लायट आहा. 6 तारखेर सकाळीं. हय, 6 तारखेर कितें फ्लायट आहा. मागीर बरे भाशेन म्हाकाय बरे भाशेन मारल्या पुरो थिंगा. ओके. आनी तुमी बरे भाशेन रावाय. ओके. मस्ती बी कोनाकाय गोंया. हां, चड मस्ती कोनाकाय. सुशेगाद भोंवाय, सुशेगाद जोगणी कोनाकाय. घरा कडेन जोगणी केल्या बंद. देवा मागीर राग येता. देवा राग येता मागीर जोगणी केली जाल्यार. ओके. जोगणी कोनाकाय. पयलें सांगता. मागीर येतलो 6 म्हयन्यान मागीर परतून येतलो. आं, मागीर हय सोडशाय म्हाका चोया मगे व्हिडिओ पयलीं सांगता. हांव वयता म्हणटा म्हाका सोडशाय. आयकिलो? आं, ओके. चल मागीर जावपा येयली. सोलून दिता येता नाजाल्यार झाडतलें. ओके. चल मागीर बरी करून स्टार्ट करुया आमगेली रेसिपी. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आयज आमी एक खबर आहा आसतली वांगी चोयल म्हणटकीर कितें करपाक जाता. जायते करूं जाता, आंबट तीख कोताय. पूण आज हांव तुमकां भरता करूं दाखयता. म्हणून तुमी दुसरे भशेन कोताय आसतली. हे मुगे भशेन हांव कितें करून करतली. सो मुकडेन 2 वांगी आहाय. ओके. ब्रिंजॉल्स ते म्हणटाय किंग ऑफ वेगीज. तिला क्राउन आहा तेंकांचो. ओके. आतां जेन्ना तुमी भरता करपा बॅलन्स घेताय न्हू, सो मातशें मोडेली चूज करूं. कित्याक नाल्यार बारके घेतले जाल्यार तुमी जायत करूं पडटलें. सो ताका लागून हांवें 2 घेतले. ओके. आनी ती मातशें मोडेली घेतले. सो फर्स्ट भरता करपाक स्टार्ट करता दोना. तें धुयली म्हणटरी ब्रिंजॉल एक बारीकशी स्लिप्स घालय. स्लिट्स घायल म्हणटरी हिंगा हांवें गार्लीक घ्यायचें. इन केस तुगेलें गार्लीक मातशें मोटें आहा जाल्यार तेका मोदें मातशें बारीक केलें लायक 1/2 अशें करून केल्यार जाता. ओके. सो आतां हें केलें म्हणटरी जे आमी स्लीट केलो आहा एका ब्रिंजॉलाक हेचे हेतून भितर घालय. लायक मातशें प्रेस करपाचें. ओके. सो जितले कडेन आमी स्लिट्स घायले तितले कडेन ते गार्लीक लसूण तेतून भितर घालपाचें. सो अशें करून आतां आमी तेका मातशें कट घायले थिंगा लसूण भितर घायला. ओके. आनी तेका मातशें तेलाचो हात लाया आमी. आनी ती आतां उज्याचेर मातशें भाजपाची. ओके. कितें जाता अशें करून भाजीत तेन्ना जी लसूण आमी हेतून भितर लसूण घायलो आहा ती सारकी तेज बरो भाजता आनी तेचो फ्लेवर आहा तो सारको भितर वयता. सो तेका लागून तें मातशें भाजपाचें तेका. दोन्ही भाजपाचें. हय. मागीर ब्रावन कितें करपाचें? सारकें तें भायल्यान तेगे स्कीन आहा तें सारकें लासपाचें. ओके. आं, भायल्यान स्कीन आहा ती. ओके ओके. टायम वयता न्हू भाजून. हय. तुमी मिसा गेले ना कितें? जालें? ना ना फॉर एक 10 मिनट्स तरी मातशें भाजती. आं, ओके.
सो 10 मिनिट्स तरी भाजून जाय न्हू. ब्रिंजॉल सारखी अशें करून भाजून घेवपाची आनी गरम गरम आसतना मातशें एक 10 मिनट्स अशें आतां आमी ती धांपून दवरलें. तें जेन्ना उदक सुट्टलें न्हू तें तुका सारकें सोलपाक सारकें इजी पडटलें. ओके, आतां आमी एक 10 मिनट्स अशें हें धांपून दवरलें. सो तें कितें जाता तुका सोलपाक बरें जाता. तेजें उदक सुटता सारकें अशें. ते सारकें स्कीन तेगेली काडपाची. ओके, तें बंद जाता मुगो स्कीन न्हू. सारकें ते काडपाची. ओके ओके, सारकी स्कीन काडपाची न्हू फूल. सारकें खाडें जालां आहा तें सारकें क्लीन करपाचें. ओके. हेतू भितर एक लसूण गायलो आहा ती भायर मानाका ना, ती इम्पॉर्टंट न्ही. दोराय ती मागीर फोंडां घालूं जाय. अशें सारकें सोलून घे. सो कितें जाता हे हाती काळेले हे लागत अशें मातशें हात तुमगेले मातशें थोडे उदकान धुवन क्लीन कर मागीर पोतून नाजाल्यार न्हू ते भरता सगळें ते काळे लागतले. आतां आमी अशें सारकें सोलून घेयला. सो आतां तेजे बारीक पीसीस करपाचे. सारकें चड कोनाकाय पीसीस दिसता ते मातशें मॅश अशें करून जाता ते. आतां अशें करून मातशें आमी हे वांगे मातशें बारीक केला. जरी तर तुमगे वांगे चड बी आहाय जाल्यार हांवें अशें करून सेपरेट काडय नाजाल्यार मातशें टेस्ट चेंज जाता भरताचो काडय. आनी जेन्ना तुमी ब्रिंजॉल चूज करताय न्हू ते भायल्यानसून मातशें ते गुराक बी आसता जाल्यार तेतून भितर कितें कीड कितें आसपाक शकता. ओके, आतां हे आमी दवरया सायडीन प्रिपेरेशनाक घ्या. सो हांवें हेंचो पॅन दवरलो आहा. हे पॅनात हांवें 1 टेबल स्पून घी घेयला. 1 टेबल स्पून घी. सारकी मेल्ट जायली. तेतून हांवें 2 सुके सांगिल्ले रेड चिलीज. सो 1-2 पीस कराय आनी तेतून घालाय. ती मातशें तेलान मातशें भाजली ती. सॉरी तेल न्हू घी मातशें भाजली आनी तेज फाटल्यान तेचे लायक 1/2 टीस्पून अशें हांवें जीर घेयला. सो जिरें मातशें एक 1/2 मिनट अशें मातशें सॉटे जालें म्हणटकीर लसूण चॉप केला. ओके, बारीक. लायक 10 क्लोव्स तेजे घेयले लसुणाचे. लायक 2 इंच बारीक जिंजर चॉप केला, गार्लिक चॉप केला. जिंजर गार्लिक घायल म्हणटकीर मातशें आपल्यान जिंजर घालय. मातशें बरें सॉफ्ट जाय न्ही कित्याक तें आलें आनी लसूण मातशें बरें भाजपाक जाय.
मातशें एक लायट ब्रावन अशें जायली आमगेलें लसूण. तेच फाटल्यान मागीर एक ग्रीन चिली केलंय बारीक चॉप केला. सो ती तेतून घालून सॉटे करूं. व्हेरी गुड. कित केलं गो बेबीन कित केलं आं पेपा पीक केलं. पेपा पी केला आणि ती कित केलं रेजा हेचे हँड्स वाव कितें बाबा सिनरी केल्या रेजा बरी काढ मरे. अरे किती कित केलं दाखय दाखय पेपा पीक केला पेपा की पीक केलं दाखय दाखय अहो बेबीन कित केला हां पेपा पेक मुगो बरें केलं बेबीन न्हू. सो आमगेले आता जिंजर गार्लिक मातशें फोंडा भाजलो आहा. सो नेक्स्ट 2 पियाव गेलय बारीक चॉप केलंय ते घालपाचे. एक 2 मिनिट्स अशें सोते केल्या पुरो कित्याक न्हू चड तो मोव करपा नाका कित्याक तो मातशें क्रिस्पी उरपाचें याव. सो तेच्या फाटल्यान तेतून हेचे 2 टोमाटां बारीक कट केल्ली. सो ती घालपाची. हे सोते आमी चड करप न्हू चड केलें जाल्यार सारकें तें मोव जातलें. सो मातशें फोंडां भाजपाची. नेक्स्ट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट. तुमकां कितें जाय तशें घालाय. आता आमगेले ऑलमोस्ट हे रेडी जाला फोंड. अशें करून दवराय. सो चड बी भाजपा दिनाका मातशें क्रिस्पी उरपा जाय तें. आतां आसतना मातशें लागपाचें. सो नेक्स्ट तेतून येतलें एक 1/2 टीस्पून चिली पावडर आणि 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर. सो तें घालून बरें मिक्स करूं. इसे फ्लेम लो दिला पुरो. सो मिक्स करून अराउंड 1 मिनिटान अशें. नेक्स्ट आमगेले ते ब्रिंजॉल आमी भाजलेलें तें घालपाचें. चड बारीक केलें ना मातशें लायक 2 into 2 inch असं नो. ते आता सारखें आमगेलें मिक्स करूं. ते मिक्स करपाचें. मिक्स करून एक 2 to 3 मिनिट्स आसती. बरें करून मिक्स करें. सारको फ्लेवर मेळपा जाय एकमेकांक. एकमेकांक मोगान पडूं जाय. लायक 2 मिनिट्स आसती. सो आता आमगेलें बरदा ऑलमोस्ट जालो रेडी. ना लास्ट म्हळ्यार आमगेलें गार्निशिंग थोडीशी चॉप्ड कोरिएंडर घालपाची. ओके. स्मेल बरो येता न्हू. आता तुम्ही आमगे ज्यो पाहिल्या जाता ह्या बरेंची बरें सांग आतां जेवपा येयल्या जाता मेलके रेसिपी. ओके आतां आमगेलो रेसिपी कंप्लीट जाली. ओके तुमी जेवपा येवपा जाता आतां. ओके बेगीन येया जेवपाक आनी देव बरें करूं तुमकां ही रेसिपी चोयतली आनी शेअर करतली. आनी तुमी कोण तुमगेल्या
घरा कडेन फॅमिलीक हांव वयतली म्हूण म्हजी मागणी. ओके मागीर बरी को रावय. ओके आं चल हिंगासून हो ब्लॉग काबार कोता, हो व्हिडिओ काबार कोता. आं बरी करून गॉड ब्लेस यू सगळ्यांक म्हगे मागण्या दोत तुमकां. ओके देव बरें करूं म्हूण तुमकां. बाय बाय कर बाय बाय. ना बाय न्हू आमकां पुतून येयलो. मोनिकान चेंज केला प्रेझेंटेशन. ओके हेचें हें मोनिका प्रेझेंटेशन. ओके सगळे ये शिवता. ओके तें कितें केलां बरें हेचे ग्लासांक घालां, ग्लास बॉलांक घायलां. ओके ओके ग्लास बॉलांक घालून आतां आमी वयताय डायनींग रुमाक जेवपा न्हू गो जेवपा वयताय. ओके चल बाय. ओके बरी करून. ओके बाय.